गोयच्यो दर्यावेळो नितळ दवरपाचो कॉन्ट्राक्ट राम इंजिनियरिंग कंपनीक दितना पर्यटन खात्यान गुड्डलसांव केला असो आरोप ह्युमन रायट्स डिफेंडर्सान केला। ही कंपनी फक्त हाऊसकीपिंग आनी मॉल थिएटरांनी काम पळयता। दर्यावेळो नितळ करपाचो तांकां अणभव ना अशें सांगून संस्थेन सरकाराक ह्या विशयाचेर निर्णय घेवपाक 10 दिसांचो प्रास दिला। This company, Ram Engineering, is involved in housekeeping works and maintaining theatres, malls and business houses in closed door and AC houses. Department going ahead with Ram Engineering will force us to believe that there is corruption involved in this tendering process. Signing of agreement will be done after the letter of intent is issued by this department. We feel that is manual beach cleaning contractors, if they were given an ad hoc increase, they would have performed better. We have got some information that the tourism director has been speaking on phone before opening of the bids, but we haven't got any documents, so we had a strong doubt on him. We have returned to our chief minister to go very deep into this issue and accordingly initiate necessary actions at the earliest. Tourism minister is surely involved in it because it's a policy decision. We feel that at least we give him about 10 days to decide on this, and accordingly we will take the next action. Most probably we are planning of protesting outside the tourism office. पोर्तुगेज कॉन्सुलांत वेंचणूक आयोगाक मातूय सहकार्य दिना आनी गोंयकार पोर्तुगेजांचो FRRO कडेन जाय तसो रिकॉर्ड ना। गोंयांत 3 लाखां परस चड लोकां कडेन दोट्टी नागरिकत्व आसा। तांची नांवां मतदार वळेरेंतल्यान रद्द करची अशी मागणी राष्ट्रमोगी गोंयकार संघटनेन केल्या। अनऑफिशियल फिगर आसा ते 3 लाख परस चड लोक आसा ज्यांनी लिरपणान आपली नांवां रजिस्टर केल्लीं आसा। ह्या सगळ्या लोकांची नांवां डिलीट जावपाक जाय आनी आमी ते सांगलेलें आसा की हे नांवां डिलीट करपाचो प्रोसेस तो फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन न घेता सेक्शन 22 रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट सेक्शन 22 इनवोक करून ते जनरली जी सगळीं नांवां तेंच्यांनी काडपाचें। आमी हाजे पयलीं पोर्चुगीज कॉन्सुलेट हांगासर जी आसा तांकां तांचे कडेन पत्रव्यवहार केलो की ज्यांनी कोणी फॉरेन नॅशनॅलिटी घेतल्या किंवा ज्यांनी पोर्चुगीज पासपोर्ट किंवा पोर्चुगीज नॅशनॅलिटी घेतल्या तांचे लिस्ट आमकां दिवचें किंवा तांचे डिटेल्स आमकां प्रोवायड करचे म्हणून। पूण पोर्चुगीज कॉन्सुलेटान आमकां अजून पर्यंत ताचेर कांयच फिडबॅक दिवना किंवा तांणी आमकां रिप्लाय सुद्दां धाडूंक ना। म्हणटकच आमकां FRROंतल्यान जी नांवां येतात ज्यांनी फॉरेन नॅशनॅलिटी घेतले म्हणून त्या नांवा प्रमाणे आमी ते इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जे कोण आसात तांकां धाडून दिवन तांचे कडेन प्रोसेस करून मागीर ती नांवां डिलीट करपाचो प्रोसेस करतात। इतले मजगती गोंयाक खासा दर्जो मेळचो म्हूण गोवन्स मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस खासदार शांताराम नायकाक मेळ्ळें। हांव हॅपी इतल्या खातीर की मुगेल डिमांडाक बळगी मेळटा म्हणून। जशें कांय लोकांनी सुरवातीक तांकां तें समजूं नाशिल्लें, आतां चडांत चड लोक ह्या गोष्टी कडेन आकर्शीत जातात। पुनर्विचार जावं शकता आनी खास करून चड जावं शकता की गोंयच्यो दोन्ही मेजर पार्टी सपोर्ट करतात, हे महत्वाचें। राज्यसभा MP शांताराम नायक आनी कटिंग अक्रॉस पार्टी लायन्स आमी सगळ्यांक दितले आनी आमी तांकां इलेक्शन कॅम्पेनीक स्पेशल स्टेटस हो मुद्दो सगळ्या पार्टींनी मांडचो इन्क्लुडींग आप। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी समीर भट। इतल्यान हे खबरांचीत हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।